गोयचे आणि दाबोळी विमानतळाच्या उदरगतीक आणि सुविधा खातीर नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करचोच पडटलो. सद्याचे परिस्थितींत ॲप टॅक्सी सेवेक पर्याय ना म्हूण मंत्री मॉविन गुदिनोन टॅक्सी ड्रायव्हरांक आपोवन समजावून सांगले. जर दाबोळे विमानतळार पर्यटकांक बरी सुविधा आणि ॲप टॅक्सी सेवा मेळना जाल्यार पर्यटक मोपा विमानतळ कडेन वळटले आनी दाबोळे विमानतळ एक वेळ बंदूय जावपाचो हुस्को मंत्री मॉविन गुदिनो हाणें टॅक्सी ड्रायव्हरां सामकार उक्तायलो. डिस्कशन आपयल्ले की बरे भाशेन प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तांकां एक्सप्लेन करपाक की ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस आसपाकूच जाय. हे आख्खे संवसारान आसा आनी आतां गोंयान आमचे मोपा एअरपोर्ट येता. मोपा जावन आसा एक प्रायवेट एअरपोर्ट वे दे वील बी अ चॉयस. ते लोकांक चॉयस दिवपाक सोदता. ती ॲप बेस्ड टॅक्सी आसून दी, प्रीपेड आसून दी, रेंट अ कॅब आसून दी, ओला आसून दी, उबर आसून दी, गोवा मायल्स आसून दी, व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी ते हाडपाक करता. म्हणजे वर्ल्ड क्लास चॉयस म्हणटा ते, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड क्लास एअरपोर्ट आनी अ प्रायवेट एअरपोर्ट. हे परिस्थितीन म्हाका भीती पडला दाबोलीम उरतलो काय ना, कित्याक हांव दाबोली MLA आहा. आमचे दाबोलीम ॲप बेस्ड टॅक्सी तरी ना जाल्यार तेजो वालोर खंय उरलो. कित्याक लोक येतले? फाल्यां अशें जावपाक जायना ॲप बेस्ड एकूय टॅक्सी ना, ॲप बेस्ड सर्विसीज ना दाबोलीम, ओन्ली प्रीपेड टॅक्सी, जाल्यार कोण येतलो दाबोली? फाल्यां दे वील प्रिफर टू गो टू मोपा आनी फाल्यां बंद पडपाक शकता. ही भीती बेश्टी न्हू, इट इज रियल फियर आनी हें खऱ्यांनी जावपाक शकता. म्हणून हांव चिंतपा पडला ॲप बेस्ड टॅक्सी आसपाकूच जाय. आनी हाल्ली एक वीक सुद्दां जावं ना आमकां एक आदेश दिला हायकोर्टान, देर हॅज टू बी अ चॉयस टू द ट्रॅव्हलिंग पब्लीक, टू द कस्टमर. म्हणजे कितें, तुगेल फकत प्रीपेड आनी टुरिस्ट टॅक्सी चलपा ना म्हणून आनी कितें तरी चॉयस, इम्प्लायींग दॅट ॲप बेस्ड टॅक्सी हॅज टू बी देर. सो आय एम गोईंग एज पर नॉट ओन्ली हायकोर्ट डिसिजन, एज पर द रियलिटी ऑफ टुडे. हें हांव तांकां समजोणी दिवपाक तांकां आपयलें. इट इज इन युअर लॉंग टर्म इंट्रस्ट, शॉर्ट टर्म इंट्रस्ट एज वेल एज मिडियम इंट्रस्ट. तुमी कितेंय म्हणा की तुमी तरी ॲपाचेर येवपाची प्रयत्न करना जाल्यार तुमी शेणटले.